आज 30 वर्षां म्हाका दिसता गांवच्या लोकांक वेलसांवच्या एक फळ येलो आसा। कित्याक 30 वर्सां पयलीं ते हे प्रोजेक्ट हो मेगा प्रोजेक्ट जो गांवांत येल्लो कायल सँड हॉलिडे होम म्हणून हो जो मेगा प्रोजेक्ट येल्लो एनटीझेडान जे एक व्हडली सँड ड्यून आशिल्ली ती सँड ड्यून पुरोवन तेंच्यांनी हें काम स्टार्ट केल्लें ग्राउंड प्लस 2 बांदलेलें काम। आतां कितलीशींच वर्सां जालीं हे मॅटर हायकोर्टान आशिल्ले, एनजीटीन गेले, सुप्रीम कोर्टान गेल्ले। इनफॅक्ट 2014 तेका डिमॉलिशन ऑर्डर येयल्लो एज पर एनजीटी ऑर्डर। सबसिक्वेंटली टू दॅट सुप्रीम कोर्टानूय 2017 ऑर्डर दिल्लो। आता हे एक दुखाची गजाल हा की जेन्ना सुप्रीम कोर्टान 2017 ऑर्डर दिल्लो डिमॉलिशनाक, आमची ही डिपार्टमेंट जी कलेक्टर जी आशिल्ली जी एक्झिक्यूट करपाक जाय आशिल्ली हे खंय आशिल्ली कितली वर्सां 8 वर्सां जाली। कित्याक 23 एक्झिक्युशन परत एक पेटिशन फायल केल्ले एनजीटीन आनी आयज ते डिमोलिशनाक गेल्ले। म्हणजे ऑलमोस्ट 8 years डिले टू इम्प्लिमेंट द ऑर्डर ऑफ द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो म्हाका दिसता हे खंय ना खंय म्हाका दिसता ह्या सरकारान हे सप्रेस करपाक सोदताले। हे प्रोजेक्ट जे इलिगल प्रोजेक्ट जे आसा हे खंय ना खंय थांबोवपाक सोदताले। म्हाका दिसता आता आमी गव्हर्नमेंटाक शिटकावणी दिवपाक सोदता, स्पेशली टीसीपी आनी सीआरझेडाक। हो सीआरझेड नोटिफिकेशन तो 1991 पळयल्लो जे कोस्टल कम्युनिटीजांक प्रोटेक्ट करपाक, कोस्टल इकॉलॉजी प्रोटेक्ट करपाक। हो तुमचो फकत मेगा प्रोजेक्ट दिवपाक लागून हे कोस्टल सीआरझेड कोस्टल रेग्युलेशन झोन येवंक नाशिल्ले। सो हे जे कोस्टल रेग्युलेशन झोन जे आमी नुस्तेकारांनी गोंयचे आनी इंडियेचे नुस्तेकारांनी झुजले हो कायदो हाडपाक, हे कायदो राखपाचे काम गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे आसा। आनी ही ऑथॉरिटी ही स्थापीत जाली कित्याक आमकांच लागून स्थापीत जाली, कित्याक हो नोटिफिकेशन पाडपा खातीर। पूण ही ऑथॉरिटी पळय हा सीआरझेड डिपार्टमेंट पळय हा ती जाल्या डिपार्टमेंट फॉर हॉटेल्स, फॉर मेगा प्रोजेक्ट, फॉर डिस्ट्रक्शन, फॉर इलिगॅलिटीज। हे जावंक उपकारना। सो आमी मागता सीआरझेड डिपार्टमेंट, स्पेशली द हॉनरेबल मिनिस्टर फॉर दॅट डिपार्टमेंट, जे नोटिफिकेशन पळय सीआरझेड येयला ते गांव राखपाचे, स्वयं राखपाचे, जे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज फिशरमॅन रेनडियर तांकां राखपाचे ही नोटिफिकेशन हाडली। आनी आमी सांगपाक सोदता की वेलसांव पळय गांवांत जे जे पळय मेगा प्रोजेक्ट पळय येता, जे इलिगल प्रोजेक्ट्स पळय येता, वेदर इट इज इन नो डेव्हलपमेंट झोन या नो डेव्हलपमेंट स्लोप, आमी गांवचे लोक वेलसांवचे आसूं या कुट्टाई आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं हे असली प्रोजेक्टां दिवपाक आमी कशेंच दिवचे न्हय म्हणून आमी सरकाराक शिटकावणी दिता। त्या भायर जे पळय इलिगल प्रोजेक्ट पळय सँक्शन केल्या ह्या सरकारान ते फाटीं घेवचे म्हणून हांव सरकाराक विनंती करता। हांव फ्रांसीस ब्रागांझा, वॉर्ड नंबर 3, ह्या वॉर्डाचो पंच। आनी आमी 2 वर्सां जालीं, 2 वर्सां जावन आमी एक कलेक्टराक आमी लेटर बरयलें एका डेमोलिशन येयलोलें तातूंत तुमी केलें ना म्हणून। आनी आमकां पंचायतीन ताणें फायन घायलें 1 लाख आमी फायन पंचायतीन हारी केलें। लास्टाक आतां 2 वर्सां जालीं, आतां मोडपा येयलें। हांव चड खुशाल म्हज्या वाडा मोडपा येयलें, हांव खुशाल जालो कित्याक हिंगा आख्खे दिल्ली पार्टीन लुगार गेलो आहा एनटीझेडा। आनी आमी ते दिल्ली पार्टी जावं कोणूय जावं आमी हिंगा व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येवपा आमी जिवचे नाय। मुगेल्या वाडा आतां कितले ते हे हॉटेला सायडीन ते सायडीन आनी गेलोले आहा। आनी हिंगा हाडले आहलो सँड ड्यू आहलो, तो सगलो तेणी काबार केला सँड ड्यू आहलो तो। आनी भाकरां सांगूंक सोदता मेन भाकार, हे तुमी हिंगताय दिल्ली पार्टी हिंगताय ते हिंकना काय, गोंयकारां हिंकाय, गोंयकारां कितें कोन्न ती। आनी गोंयकारां हिंकाय मागीर गोंयकार कितें करूं म्हण गोंयकार हॉटेल घाली, हॉटेल घालपाक दिवचें नाय। गोंयकारांक कितें आमचें घर बांदूं कितें आहा ते फॅसिलिटी दिवची। आनी मेन म्हणटा हिंगा टीसीपी आनी सीआरझेड दोड दाखोवन तांकां लायसन दिताय, ग्राउंड लेवलाचें येचें आनी ते तांकां लायसन दिचें, चोयचें हिंगा कितें आहा तें। आतां फिशरमॅनाक कितें बांदतले जाल्यार तुमी हें हाड तें हाड म्हूण सांगताय, खूंय तुमी दिनासतना आमी कितें करपाचें। व्हडल्या हॉटेला तुमी रोखडे दिताय लेटर दिताय, एनओसी दिताय। आनी हांव सांगूंक सोदतां प्रमाण सावदाक कितें आमी एनटीझेडाक कितें करूं फिशरमॅनाले पयलें ऑब्जेक्शन आसतलें आनी करूं आमी जेवचें नाय। आनी फिशरमॅनान हो गांव आख्खो राखून दवरलो आहा, फिशरमॅन जेआरीन आख्खो वेलसांचो गांव राखून दवरलो आहा आनी आमी राखतले हेजे फुडें। इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा। हांव कामील सोजा पंच आसलो हांव 2002 ते 2006 तेन्ना हे हॉटेल प्रोजेक्ट
स्टार्ट जाल्लें साल्दाना हॉटेल प्रोजेक्ट आनी हे प्रोजेक्ट आमी ओपोज केल्ले आनी तेन्ना स्वर्गीय स्मातानी साल्दाना MLA आहलो आनी हे हॉटेल येना जावपाक तेणें केश घाल्ली तेगे सदांच चिंतप आहलो कितें मातानी साल्दानाले म्हणजे असली व्हडले व्हडले हॉटेल प्रोजेक्ट गांवां नाकाय सदांच लोकल सगळे बारीक लोकांक गांवच्या लोकांक आमगेले हे टुरिजम करपाक गव्हर्मेंटान दिवचें मू टुरिजम एक्टिविटीज करपाक जावं 1-2 रूम काडपाक आनी ते रेंटाक दिवपाक अशें तेगेलें सदांच मन आसलें आनी इतली ते हे हॉटेलाचेर आमी एगेन्स्ट झगडले तें हॉटेल आतां सद्याक 2019 तेका डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली पूण आतां सुमार 7 वर्सां जालीं तें डेमोलिश करूं ना आतां सद्याक तेजें डेमोलिशन जालें आनी तें सगळें हें जालें तेका लागून आमी मागताय आनी आमी सांगताय म्हणजे आमगे वेलसांव एरियाक एसोले मेगा प्रोजेक्ट आमी येवपाक एनडी चड कोन्न एनडी देडांक दिवपा नाय आमकां फिशरमॅनांक कितेंच आमकां हें करपाक आमी दितले आनी आमी गव्हर्मेंटाक मागताय म्हणजे हे असले व्हडले प्रोजेक्ट आमगे वेलसांव गांवांत हाडपाक चिंती नाका आनी आमी केशें दिवपा नाय आमकां लोकलांक टुरिजम करपाक तुवें फॅसिलिटी दिवची म्हूण तुका आमी मागताय आनी स्वर्गीय मातानीक आमी देव बरें कर म्हणटाय असली वस्तू सांबाळून तेणें आमकां आख्खो गांव सांबाळून आख्खो वेलसांव एक मेगा प्रोजेक्ट ना आमगेलो असली वस्तू तेणें सदां काल सांबाळून दवरलो आनी तेजे एडवायजाचेर आमी हें सदांच आमी राखून येयले